नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोरकार सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णीकार तुमचे मुखार घेवन येता ते सगल्यो साश्टींतल्यो खबरी. आनी सद्याक जर साश्टीक एक गजाल जी फाटले 2 दीस गोमंतकान आपल्या पेपरांतल्यान हाडल्या ती म्हणजे ऑस्पिसियोची जाल्ली दय ना. थंय एकय जे हे आसा आमचो विभाग आसा तो सारको चलना. आनीक ह्या हाका सगळे कारणान एक तो काणयेचो आमचो ताजे हे जालो डेथ जालें आनी ताज्या लागून हे हाजे सद्याक उजवाड पडिल्लो आसा. मेन म्हणटा ते थंय जर पळयलें जाल्यार तुवें पसून पळयलें आसतलें की वयले आमचे ऑस्पिसिचे वयले 2 मजले 5 मजल्या पैकी 2 मजले रिकामे आसात. पूण इतलो जागो आसतनाय लोकांक जमनीन दिवचें पडटा. ही जर परिस्थिती पळयली जाल्यार ते खर्चे म्हणजे वरचे मजले रिकामे म्हणटात अशें म्हणटात तशें आमचे गोंयचे सरकारचे वरचे मजले रिकामे आसात अशें दिसता पळोवपाक. सो एक तुवें थंय पळयलें आसतलें कितें स्थिती कशी बी आसता. स्थिती म्हणल्यार सद्या ते वयले आतां बांदिल्ले जेन्नाच्यान स्टार्ट केला तेन्ना तांचे अनयूज दवरल्यात. मागीर थंय कितें कॉन्फरन्स जाता आसतली. पूण सद्याक जर स्थिती पळयली जाल्यार एक ऑस्पिसियो सद्याक एक दोतोराची गरज आसा. हे हाजेर ICUचेर आसा. मडगांव ऑस्पिसियो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा तें ICUचेर. आनी दुखाची गजाल म्हणजे आमचे कडेन आतां दक्षिण गोंयांत महारथी आसात. म्हणजे तुगेलो सब स्पिकर आमगेलो दक्षिण गोंयच्यान आसा. ऑपोजिशन लिडर म्हणून तूं मागणी करताच. बाकीचे मिनिस्टर आसात BJP. फाटलो हो आसा मडगांवचो आमदार फाटलो माजी मुख्यमंत्री सद्या आतां माजी मुख्यमंत्री तो BJP गेल्लो आसा. आनीक ताजे सायडीचो जो मतदारसंघ आसा ऑस्पिसियो फाटलो तो नुवें मतदारसंघ. थंय मंत्री आसा. तरी आसतना हे ऑस्पिसियोची दयना जायत आसा आनी ती चालूच आसा. लोकांक हांगा म्हणजे तुका बरो जर सिरियस जालो जाल्यार आतां अशे लोक उलोवपाक लागल्या की थंय आनी व्हरपा परस डायरेक्ट बांबोळे व्हरात. थंय आनी व्हरत नाका डायरेक्ट बांबोळे व्हरात ना जाल्यार पाजी फोंडा व्हरा म्हणटा. सो ही एक जर हांसपाची गजाल न्ही खरी गजाल ही. कित्याक थंय व्हरून टायम वेस्ट करून तें आनी नाका ताचे परस डायरेक्ट हांगा व्हेल्लो बरो. कित्याक हांगा दोतोरच ना. आज ह्या हाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हाजे कडेन जें नांव उलयतालो तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की मुख्यमंत्री आनीक हाजे भितर कितें ते आमचे हेल्थ मिनिस्टरा भितर हांचे भितर सुप्त अशें टसल आशिल्ल्यान सद्याक तो म्हणटा की ऑस्पिसियो सोड टोटल हेल्थ डिपार्टमेंटाकच डायटाचेर घालपाक दिसता पळोवपाक मेळना. तांकां जे पयशे मेळपाक जाय ते मेळना आनी ताका लागून हे आमचे ऑस्पिसियोची उपासमार जाता अशे तरेची हे आशिल्ली. आनी हे म्हणटा जो मेरेन कारण CM हो फायनान्स मिनिस्टर CMान जर पयशे रिलीज केल्यारूच ते मोडचे पडटले. सो हे जर पळयलें जाल्यार CM आनीक हेल्थ मिनिस्टर जो पर्यंत एकमेका बरोबर बसून ताजे समन्वयान तोडगो काडनात तो मेरेन ही स्थिती बदलपाची ना अशें ताजें म्हणणें. एक्चुअली हे आतां जावपाक जाय आशिल्लें. हाजेर तोडगो येवपाक जाय आशिल्लो आतां म्हणल्यार. कारण एसेंब्लीक हो विजय जावं तुजो युरी बाकीचे सगळ्यांनी हो इशू काडिल्लो आसा. आनी हे एंटायर दक्षिण गोंयाक लागता हॉस्पिटल. आतां काल जाल्लो तो एक्सिडेंट मडगांवाक जाल्लो. मडगांव जावन इतले वेळ उरलो. प्रभू नायकान बरें म्हणजे स्टेटमेंट काडलो की इतली इन्फ्लुएन्शियल लोक स्वता आमदाराचो चलोय थंय आशिल्लो तरी आसतना आमकां एम्बुलन्स मेळना. होच जर एक्सिडेंट काणकोण जाल्लो जाल्यार तो आनी कितें जाता आशिल्लो. सो आनीक तातूंत भितर एम्बुलन्साचे हाजे कडेन आमचे 5 एम्बुलन्स आसात पूण ते सारकी पूण एकूय चलना सारकी. सो हाजेर मेन म्हणजे ते दोतोरांनी थंयच्यान म्हाका बरयलेंच आसतलें वयर कळयता. पूण तें आतां बेगींतल्या बेगीन तो हें करपाक जाय रिफर करपाक ताका एम्बुलन्स चेंज करपाक जाय जावं ताका अपडेट करून तो दुसऱ्यो जर समज त्यो फीट नात एम्बुलन्स ताका दुसरी दिवपाक जाय आशिल्ली. समज हेल्था कडेन जर हें गव्हर्मेंट अशें करून पळयता जाल्यार आनी मुखार बाकीच्या हातूंकच जातलें. सो आनीक हांव तांच्या डॉक्टरा कडेन वयतालो आनी डॉक्टराचे तांचे कडेन म्हणटा तो की पयलींचे जे आमचे ऑस्पिसियो म्हूण चलताले ह्या पन्नी बिल्डिंगेक चलताले ते म्हणटा जवळपास हाका 100-150 ते 150-200 हांकां हँडल करताले. आनी आतां ती हे वाडून एक जवळपास ही संख्या 250 त्या 250 वयर अशी पाविल्ली आसा आमचे पेशंट हाताळटा. पूण ते म्हणटा ऑस्पिसियो कडेन जे स्टाफ आशिल्ले तितले स्टाफ थंय व्हेल्यात. प्लस तातूंत भितर जे कोण स्टाफ रिटायर्ड जाले कोण हे गेले तांकां अजून रिप्लेसमेंट करूंक ना. स्टाफ कमतरताय खूब आसता. ती बेगींतली बेगीन भरपाक जाय आशिल्ली ती अजून पर्यंत भरली ना. ती भरपाक जाय आशिल्ली ताका लागून खुबशे प्रॉब्लेम जातात थंय. आनी दोतोर न्ही नर्सी म्हणल्यार कित्याक नर्सीचे आनीक ते हे आसा पळय मल्टी हे स्टाफ तांची हे जर
जवळपास म्हणजे जाय ताचे परस अर्दी आसा, बरोबर इतली आसा. आनी ताका लागून कितें जाता की एक 3 नर्सी घेवन एक वॉर्ड चलोवचो पडटा. ती 3 नर्सी घेवन आनी टोटल 100 वयर पेशंट आसतात. तांकां फकत पळोवपाक 3 नर्सी आसतात. म्हळ्यार कितले 9 मनशाक तिजेर वर्कलोड कितलो आसतलो तो तूं चिंत. आनी तिचे कडल्यान जर कितें चुकून घडलें जावं आनी कितें जालें जाल्यार पेशंट तिजेर बेजार जातले. एक नर्स 100 लोकांक पळयता. हय, अशी परिस्थिती आसा. म्हणजे ते इट इज इम्पॉसिबल अशें. कोणा वखद कोणा दितलो तूं एक बरोबर 100 जाणांक तुका तो ट्रीट करचो पडटा. म्हणजे तुका ते 100 जाणांक बरोवपाक पडलें. सो हांगा बेगींतले बेगीन हो स्टाफ घेवन आनीक ते दुसरी तशीच ओपीडीक इतले लोक आसतात की एक डॉक्टराक 30-40 लोकांक समज तूं गेलो जाल्यार ओपीडीक भितर अशी गर्दी आसता. म्हणजे जवळ जवळ 500 ते 1000 लोक दिसभर थंय चॅकअपाक जावं आनी कित्याक बाकी सगळे हाका येतात. इतली गर्दी थंय आसता. सो हातूंतले बेगीन म्हणजे राजू उपाय म्हणजे ते वयली जे 2 फ्लोर आसात ते युजाक काडपाचे. आनी जे दोतोर जाय थंय दोतोर आनी बाकीचो तुका नर्स जावं बाकीचो मल्टीटास्किंग स्टाफ जाय तो बेगींतले बेगीन घेवन हें हॉस्पिटल मातशें एकदांच्या जाग्यार घालचें अशें सद्याक आसा. आनी ताका लागून आतां गोमंतकान जेन्ना हो इश्यू हाताक घेतलो तेन्ना इतलो लोकां कडल्यान म्हळ्यार प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात की हे सरकार लोकांचे हांकां लोकांचे भलायकेचे पडून गेला काय ना असो प्रश्न लोक आतां जातात. आमचो हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा की गोवा मॉडल जेन्ना आम आदमी जी दिल्ली मॉडल म्हणटा गोवा मॉडल. पूण गोवा मॉडल मडगांव जर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत गेलो गोवा मॉडल कितें आसता दिसून येता सारको. सो हे जालें हॉस्पिसियोचें. आनी एक सामकी चिंता करपाची गजाल म्हणजे ती मडगांवांतली वाडट्यो चोरयो. आतां पयर सद्याक आतां फाटीं हाजे हांगा सगळे सावथ गोवाक चोरी येताल्यो म्हणजे स्पेशली कोस्टल भागाक. आतां ताजे मागीर ती हावजींग बोर्डाक एक चोरी जाली. ते भांगर व्हेले ते अजून कोणे व्हेल्या कितें जालें कांय मेळना. लोटली जाली. आनी आतां सद्याक आमच्या आक्या हातूंक जाल्ले आसा. सद्या आक्या हो भाग थंयचे लोक आसात ते एकदम सामके भंयाची परिस्थिती आसात. फाटल्या आठवड्याक म्हाका दिसता गेल्ले सोमाराक पयलीं थंय चेंज तुका ते फेक पुलीस म्हूण 2 जाण आयले आनी 2 बायलांक तांणी भांगर जवळ जवळ 1,60,000ची तांची सरपळी आनी कांकणां कितें आशिल्ली ती तांणी व्हेली. ताजे नंतर म्हाका दिसता एक फातोड्डा अशी केस रजिस्टर्ड जाली, दवरले अशें जालें. आनी आतां म्हणजे 24 तारखेक पयर विशाल मेगामार्ट टू कोस्ता ग्राउंड ही सामकी दाट रेजिडेन्शियल एरिया. हातूंत भितर 7 जवळ जवळ फ्लॅट फोडपाची ट्राय केली. एक फ्लॅटांत भितर ते घुसपाक शकले आनी 2 फ्लॅट तातूंतले बंद आशिल्ले. तातूंत सामान कांय नाशिल्लें. एक कडेन अशें जालें की जी शेजार एक बिल्डिंगेक 2 जाण रावतालीं. सो सकयली फ्लोरार फ्लॅट ती फोडपाक आयली आनी तिणें एक जी घरा कोण आशिल्ली ताका लॉक घालें आनी हो दुसरो फ्लॅट फोडपाक गेले. इतल्यान थंय कोण तांकां लायट पेटिल्ली आवाज आयलो, तिजो आवाज आयलो, लोक उठले म्हणटकीर हे धांवन गेले. आनी हे सगळे वतना धांवन तांकां CCTVचेर ते रिकॉर्ड जाल्ले आसात. टोटल 7 घरां फोडपाची ट्राय केली पूण थंय कुत्रे भुकपाक लागले. मागीर लोक उठले बी म्हणून ते धांवन गेले. एक घरांत तर अशें जाल्लें आसा की एक तो ड्रायव्हर तो उठलो आनी तो मारपाक म्हणटा गेलो कोयती घेवन. तांचे कडेन आशिल्ले ते जेन्ना लोकांचो आवाज जालो ते धांवले थंयच्यान. आनी एकटो 3 जाण आशिल्ले. एकटो हो झाडार रावन सगळें हें पळयतालो. तो ताणें उडी मारली. मागीर जो परतो जेन्ना घराक आयलो ड्रायव्हर हो तेन्ना ताणें उडी मारली आनी ताणें धांवली. लास्ट मेळिल्ली म्हायती प्रमाणे खंय ते स्टेशन रोडा कडेन लास्ट एक CCTV भितर हे 3 जाण म्हणजे ते CCTVचे आधार घेवन पुलीस चॅक करीत गेले तेन्ना स्टेशन रोडा कडेन हे मेळ्ळे. सो हाजे पयर एक खून जाल्लो ताचो एक कनेक्शन स्टेशन रोडा कडेन आसा. ह्यो चोरी जाल्यो तांचे स्टेशन रोडाचें कनेक्शन आसा. काल आमी जो हातूंत भितर पयर आमी जी चर्चा केली तातूंत भितर होच आमी मुद्दो काडिल्लो की स्टेशन रोड हो एक सारको आतां गुन्हेगाराचो अड्डो जाल्लो आसा. आनी थंय अजुनूय पुलिसांनी जाय त्या प्रमाणे थंय हे काडपाक कडक रावपाक आशिल्ले तशें अजून पुलीस रावना. तातूंत भितर आनी एक उरला की आनी एक दुकान फोडलें. गुजराती समाजा कडेन एक दुकान फोडलें आनी तातूंतल्यान तांणी कॅश आनीक बाकीचे सामान ही काल रातची गजाल. हें जालें ते पयलीं 7 जाल्यार त्यो 24 तारखेक जाल्ल्यो. हें काल रातची तातूंतल्यान ताणें व्हेलें. आनी ते ओनराच्या म्हणण्या प्रमाणे ताजें दुकान खंय जवळ जवळ 4 ते 5 दां फोडपाची ट्राय केल्ली. ताणें सांगलाय बी 1-2 जाणां कोणाक हाडिल्ले तेगे दुकान फोडटना पूण तेन्ना तें सक्सेस जालें ना. आतां तांणी सारकें शटर बँड करून तेगे फोडून घेवन गेले. आनी ती बायल म्हणटा की आमी आनी एक कंप्लेन करपाक गेले ना कित्याक कंप्लेन करून पुलिसां कडेन कांय फायदो ना. आमकां कांय माल मेळपाना आमगेलो आनी ते चोरांक कांय धरपाक शकपाना अशी परिस्थिती लोकां भितर आतां निर्माण जावपाक लागली. सो मडगांवच्या पुलिसां बद्दल जर लोकां मदीं जर अशी स्थिती अशी हे आतां मडगांवचे हॉस्पिसियोक घालचे परस
एक तर GMCक व्हरचें ना पाजीफोंडाक व्हरचें अशें म्हणपाची पाळी येता आनी ह्या वटेच्यान हांगा पुलिसां कडेन कित्याक कंप्लेन करपाक येता तें कांय करचें ना अशी जर म्हणपाची पाळी येता जाल्यार सगळें चलता तें सारकें न्ही अशें म्हणपाचें हें आसा. आनी मुख्यमंत्री आमगे कितलोय भिवपाची गरज ना म्हणून पूण हे जर सगळे गोंयची परिस्थिती पळयल्यार सगळ्यांनी दर खिणाक भिवपाची गरज आसा अशे तरेची परिस्थिती आसा. सामकें 100% भिवपाची गरज आसा आनी आपल्याली सेफ्टी करपाक लागून आपणें आतां उपाय योजना आनी आपण अलर्ट रावपाक जाय हें एक आसा गरज. सो अशी ही मडगांवची विदारक परिस्थिती हे प्रत्येक एपिसोडाक आमकां ही तुमचे मुखार घेवन येवची पडटा. हाजींतल्यान म्हाका दिसता दुर्दैव ना म्हाका आमकांय ते तुमचे मुखार हाडपाक त्रास जाता तुमकांय एखादें आयकोपाक ते त्रास जाता आसतले पण ही सद्याची ही आमची मडगांवची परिस्थिती हे मडगांवच्या परिस्थितीक जाग्यार कोण हाडटलो होच प्रश्न आतां आमी परत एकदां तुमचे मुखार दवरतात आनी ही चर्चा थांबयतात. पळयत रावात गोमंतक TV. सगळ्याक देव बरें करूं.